नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयज कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी आसामात 17,500 कोटी रुपया खर्चाच्या उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. काझीरंगा उद्यानात केलो सफारीचो आनंद. विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यावळीन प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो वांटो. मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशा खातीर उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्यान समाजातल्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांचे मानले उपकार. गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आवारांत कॅन्टीन सुविधे खातीरच्या इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर. पाचवी आणि निमणी कस लावपी क्रिकेट मॅच. डाव आणि 64 धांवड्यांनी जिखून भारतान जिखली 5 मॅचींची माळ. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्र्यांनी आसामातल्या जोरहाटांत 17,500 कोटी रुपया परस प्रकल्पांचे उक्तावण लोकार्पण केले आणि बुन्यादी फातर बसयलो. हातूंत भलायकी, तेल आणि गॅस, रेल्वे, निवास क्षेत्रांक सुदृढ करपाचे जायते उदरगत प्रकल्प आस्पावतात. काँग्रेसीन पूर्वोत्तर राज्याच्या उदरगतीकडेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी केलो. कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है. विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच ली. लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है. इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था. भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार एका कॉफी टेबल बुकाचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्र्यांनी महान योद्धा लचित बोरफुकांत हांच्या 125 फूट उंचीच्या मुर्तीचे जोरहाटान अनावरण केले. हातूंत लचित आणि ताई अहोम संग्रहालय तशेंच 500 खुर्च्यांच्या सभागृहाचे बांदकामाचो आस्पाव जाता. प्रधानमंत्र्यांनी आसामातल्या काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आणि वाघ अभयारण्यात जीप आणि हत्ती सफारीचो अणभव घेतलो. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक शिंगाच्या गेंड्या खातीर फामाद संवसारीक दायज सुवात आसा. लोकांनी ह्या उद्यानाचे सौंदर्य अणभवचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं मारलो. ही अशी सुवात आसा जंय आत्मीक शांती मेळटा आणि आसामा कडेन खोलायेन जोडिल्ल्याचो अणभव मेळटा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्र्यांनी वनदुर्गा ह्या फामाद बायला वनरक्षकांच्या पंगडा कडेनूय भासाभास केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अरुणाचल प्रदेशातल्या इटानगरान विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यावळीन वांटो घेतलो. तांणी सेला सुरंग देशाक ओपलो. प्रधानमंत्र्यांनी 5वो बावटो दाखोवन पयली बस ह्या वाटेवयल्यान सुरू केली. शिमेच्या वाठारांत आधुनीक साधन सुविधा ह्या पयलींच उबारपाक जाय आशिल्ल्यो अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. मात काँग्रेसीन ताचेर लक्ष दिलें ना. काँग्रेसीन शीम वाठार आनी थंयचे गांव अविकसीत दवरून देशाच्या सुरक्षे वांगडा खेळ केला असो आरोप तांणी केलो. प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की इस धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है. ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है. मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं. साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है
और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं। प्रधानमंत्र्यांनी मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशाखातीर सुमार 55,600 कोटी रुपयाच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण केले आणि बुनियादी फातर बसयलो. तशेंच तांणी बिल्डिंग विकसीत अरुणाचल प्रदेश कॉफी टेबल पुस्तकाचे लोकार्पण केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अस्तंत बंगालांतल्या सिलिगुंडीत विकसीत भारत विकसीत अस्तंत बंगाल कार्यावळींत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री 4,500 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्यो रेल्वे आणि रस्तो क्षेत्रांतल्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी लोकार्पण तांणी केले. रेल्वे लायनीच्या विद्युतीकरणाचे प्रकल्प तांणी राष्ट्राक ओंपले. रेल्वे जोडणेक सुधारणा जातली तशेंच रोजगार वाड आनी आर्थीक उदरगतूय जातली. प्रधानमंत्री अस्तंत बंगालांत 3,100 कोटी रुपया खर्चाच्या 2 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उक्तावण केले. और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की इस धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है. ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है. मैं इन विकास कार्यों के लिए बंगाल के लोगों को, नॉर्थ बंगाल के लोगों को बधाई देता हूं. साथियों, नॉर्थ बंगाल का एक क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के रास्ते भी जाते हैं. इसलिए इन 10 वर्षों में बंगाल और विशेषकर नॉर्थ बंगाल का विकास भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहा है. केंद्र सरकारान गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींतल्या लोकांक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर महत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्यान समाजातल्या लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांकां धन्यवाद दिवचे खातीर एका खासा कार्यावळीचें मडगांवां आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकार, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, खेळा मंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गांवकार, निलेश काब्राल, उल्हास तुयेकार आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकां खातीर आरक्षण दिवपाक मेळचे हे खातीर फेररचणूक आयोग स्थापीत करपाक मान्य मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ट्रायबल भावांक आमचेर विश्वास आसा. तुम्ही जे सांगता आसात तुमचेर विश्वास ना, कारण तुम्ही या ट्रायबल समाजा खातीर न्ही, या गोंया खातीरय कांयच करूंक ना. आणि म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय मोदीजीचे धन्यवाद म्हणटात. हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय अमित भाई शाह हांचेय धन्यवाद म्हणटा आणि त्याच बरोबर आमचे ट्रायबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडाजी हांकाय धन्यवाद म्हणटा की या सगळ्यांनी प्रयत्न करता असताना ताजी लीगल बाजू तपासून म्हणजे होम मिनिस्ट्री आसतली, लॉ मिनिस्ट्री आसतली, RGA आसतले, ट्रायबल मिनिस्ट्री आसतली, हांच्या सगळ्यांतल्यान जो बिल तयार केले आणि ते बिल कॅबिनेटात दवरले, ते बिल कॅबिनेटात पास केले आणि ताज्या उपरांत एक्चुअली जो प्रोसेस आसा सुरवात जालो. म्हणून आज आम्ही ठामपणे परत एकदा सांगता की येता त्या 2027 ट्रायबल भावा खातीर रिजर्वेशन हे नक्कीच रित्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार दितले, म्हणजे दितले, हितून तीळ मात्र शंका ना. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर 2003 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्राक आशिल्लें आनी अटल बिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान आशिल्ले, मनोहर भाई पर्रीकर हे गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी अशा वेळाचेर एसटीक एक एसटी स्टेटस हो गोंया भितर दिलो आनी त्या नंतर इमिजिएटली सगळे रिजर्वेशन लोकल बॉडीज रिजर्वेशन जे आसा, नोकरेचे रिजर्वेशन आसत, एज्युकेशनाक लागून रिजर्वेशन आसत किंवा एकंदर पॉलिटिकली लोकल बॉडीज इलेक्शन आसत, म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले, पंचायत आसतले, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसतले, ह्या सगळ्याक लागून इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करपाचें काम जर कोणें केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केलें आसत. कारण सदोदीत ह्या आमचो हो समाज जो आसा, ST समाज जो आसा, ह्या समाजान सदोदीत भारतीय जनता पार्टी बरोबर सदोदीत सहकार्य केल्लें आसा, समर्थन केल्लें आसा.
फार्मागुडयेंतल्या गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आवारांत कॅन्टीन सुविधे खातीरच्या इमारतीचो बुनयादी फातर आयज सकाळीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं बसयलो. ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल, खासा सोयरे उदित देसाय, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. विवेक कामत, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. M.S. कृपाशंकर, भौशीक बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंते हजर आशिल्ले. आज बेस्ट प्रायवेट मेळा अजून हांगा जवळ 15 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा आनी आय ऑलवेज यूज्ड टू टेल चीफ मिनिस्टर एंड नाउ पीपल ऑफ दॅट स्टार्ट एक्वायरिंग दॅट लँड नाजाल्यार कोण ना कोण घेतलो. जशें हांवें कदंबा बस स्टँडार देखून आय हॅव एक्वायर्ड 99,000 स्क्वेअर मीटर लँड आमच्या आर्किओ डिपार्टमेंट. मला सगळे भाऊसाहेब मानवडकराक लागून ग्राउंडार बांदून 33,000 स्क्वेअर मीटर जावन आसा आनी वी हॅव गॉट अ व्हेरी स्मॉल ग्राउंड पूण व्हेरी नायस ग्राउंड. सो अशा पद्दतीन हांगा फुडें एक्सटेन्शन करपा खातीर आफ्टर कदंबा त्याच्या नंतर जी प्लॅन आसा ती एक्विजिशनां आमी ह्या पयलीं परत वचून सांगत आसा आमी इल्लें करून तें करपाक जाय ताची गरज आसा इन फ्युचर. आनी तो आतां कळना आमकां आफ्टर 25 years आमी एखाद्या आश्रयान 25 वर्सां जाता. मंत्री निलेश काब्राल हांणी ह्या वेळार आपले विचार उक्तायले. I remember those days when I used to trouble Dr. Kumar Shankar for initiating this, troubling the architect, chief architect and Prashant Bab to have plans in place for the entire complex, entire campus, so that they can be freezed. Otherwise, each one tries to make different plans. So now today it's a comprehensive plan for the whole campus where it is freezed, hopefully. If it requires unfreezing, it requires special approval. And with this campus plan in place, now the work should start. But I initiated this involvement of bringing the PWD fund into the government. CSR निधींतल्यान बांबोळेंतल्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक 1.5 कोटीचे सिटी स्कॅन मशीन रोखडेच दितले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें. हुडको कंपनीन CSRांतल्यान भलायकी खात्याक दिल्ल्या 4 रुग्णवाहिकांचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हुडकोचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आमकां सगळ्यांक डिमांड येताले की आमकां एम्ब्युलन्स जाय. पयलीं आमी एम्पिलर फंडांतून एम्ब्युलन्स दिताले, परंतु तो आयटम आतां फंडांतून अशे पद्दतीन त्यो हें करचे पडटात. गोवा गव्हर्मेंट फक्त गव्हर्मेंटाक दिवंक शकता. गव्हर्मेंट आमी गेल्या 4 वर्सां एम्ब्युलन्स जवळ 33 एम्ब्युलन्स दिल्यो. जुन्यो आशिल्ल्यो त्यो रिप्लेस जाल्यो, परंतु नवीन ज्यो आहा तांकां गरज भागांत जाली. त्या मुळे हांवें अशें प्रयोग केलो आनी हांव हुडकोच्या सगळ्या ऑफिसरांचे तांचे सगळ्यांच्या मना पासून आभार व्यक्त करता की तांकां लगेच एप्लिकेशन पावले ते बरोबर आमी ह्यो गोश्टी तुमकां दितात. पयलीं हातूंतल्यान एक 4 हें दितात, नंतरूय तांकां आमी त्रास दितले वेगळे जे कितें सरकाराक जे कितें जाय ते हातूंतल्यान तांकां त्रास दितले. आनी ह्या वेळाचेर त्यांनी 4 एम्ब्युलन्स ह्यो सगळ्यो वेल इक्विप्ड अश्यो सगळ्यो म्हणजे ज्यो सुविधा एम्ब्युलन्स आसा त्यो सगळ्यो सुविधा सकट तांणी ह्यो सगळ्यो दिल्ल्या. हांव ताचें अभिनंदन करता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सदांच राज्याच्या भलायकी खात्याक सहकार्य केला. ह्यो 4 रुग्णवाहिका 108च्या ताब्यात दितले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. एम्ब्युलन्सी दिल्ले आसा, एडवान्स लायफ सेविंग एम्ब्युलन्सी दिल्ले आसा आनी ताजो पूर्णपणे उपयोग गोंय राज्यान जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा तुमकां खबर आसा की आमकां एम्ब्युलन्साची एकदम गरज आसा आनी ते आयकून घेवन बाब श्रीपाद नायकान इनिशिएटीव स्वता घेवन आमकां एम्ब्युलन्स आमकां हांगा हाडून दिल्ले आसा. जे 108 आमी तेंचे ताब्यात दितले. 108 ते योग्य तरेन चलोवपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो. जे काही गरजेचे गोश्ट आसा ते करपाचे प्रयत्न आसतले. आनी म्हाका दिसता आयज कोण दिवंक शकता पूण जें काम तेणी केल्लें आसा इतल्या वर्सां आनी जे इतले इतिहासीक केन्ना कोणी खासदार इतल्या वर्सां परत निवडून येवंक ना भोवमतांनी. आनी आमचो पूर्णपणे ताका पूर्णपणे पाठिंबा इतल्याच खातीर न्हू कित्याक तेंची व्यक्तिमत्व वेगळी आसा. आमचे बरें काम केल्लें आसा. आमचे डिपार्टमेंट्साक तेंच्या माध्यमांतल्यान आनी केंद्र सरकार कडल्यान जे आमी नवे करता तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां मदत गावल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की तेंचे सारकें नेतृत्व आमकां लाभल्या. खबरापत्रान आता घेऊं एक लहानसा किस्सा. राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा.
बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। अठरा वर्सां जालीं सान भुरगें ना, नवें अजुनूय कच्चें ना। मानात वा मानू नाकात, कितें तरी व्हड करपाची आसा संद बरी, देशाचो फुडार घडोवपाची हीच तयारी खरी। जन्मा सावन आतां मेरेन म्हज्या मायभूंयचो हांव लाडको। आयज म्हज्या देशान साद म्हाका घालो। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावलां आमी, देशाचें भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश महान जेन्ना करतले आमी मतदान। ही जीण हें तनमन सगळें अर्पण तुका। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। ठाम विचार आसात कितें तरी करपाचें, अशेंच आसात पोलादी म्हज्या देशाचे इरादे। आयज चल्ल्यात फुडें मारून पावलां आमी, देशाचे भाग्य बदलपाची दितात आमी हमी। जातलो देश म्हान जेन्ना करतले आमी मतदान। कितें म्हजें कितें तुजें, सगळें तर तुजेच खातीर। आयज म्हज्या देशान साद घाल्या म्हाका। घेवन इश्टाचो सोपूत, बदलूंक भाग्य देशाचें चल्ल्यात आमी फुडें। काश्मीर ते कन्याकुमारी सगळेच आमचे ना कोणी परकी। आमी हांगा सगळेच देशप्रेमी, कोणूच आमकां आड येवचें नी। होच आवाज, होच अधिकार, स्वातंत्र्याचो होच इनाम, लोकशायेचो पयलो संस्कार, हो संस्कार, हो संस्कार। इश्टागतीचो घेवन सपूत, दितले आमचो पयलो वोट आमी देशा खातीर। पयले फावट दिता वोट? हय सर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। बिहारांतल्यो 40तल्यो 40 लोकसभा सुवातो जिखपाचो विश्वास केंद्रीय मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी उक्तायला। पटनात आयोजीत भारतीय जनता पार्टीच्या मागास अतिमागास महासंमेलनात ते उलयताले। काँग्रेस आनी लालू प्रसाद यादवाचेर परिवार करपाचो आरोप शाह हांणी केलो। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी आनी आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी हांणी आयज भोपाळांत भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो। तांच्या वांगडा प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंग राजूखेडी, आदले आमदार संजय शुक्ला, विशाल पटेल आनी अर्जुन पलिया, तशेंच भोपाळ जिल्लो काँग्रेसीचे आदले अध्यक्ष कैलाश मिश्रा हांणी भाजपान प्रवेश केलो। लोकसभा वेंचणुकेच्या तोंडार ह्या फुडाऱ्यांनी पक्ष सोडप हो काँग्रेसीक एक व्हडलो धक्को अशें मानला। मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव, आदले मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी हेर फुडाऱ्यांनी सूरज पचौरी हांणी हेरांक भारतीय जनता पार्टीन येवकार दिलो। मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही। हमें अपने प्रदेश को, जिसके हम वासी हैं, उसे प्रगति और विकास के दौर पर हमें आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी आयज दिल्लींत पत्रकार परिशदेक संबोधित केले। तांणी प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजणेची तोखणाय केली। 2014 उपरांत उज्ज्वला येवजणेक लागून गॅस सिलिंडर उपलब्ध जावप सोंपें केलें अशें तांणी म्हळें।
LPG सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी शुरू हुई, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 1950s, आगे चल के फॉर 60+ years टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन द कंट्री सिर्फ 14 करोड़ थे। उसका मतलब यह है कि LPG सिलेंडर वॉज अ स्केर्स कमोडिटी। सिलेंडर मिलने के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ता था। मैं आपको इस उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं, बट बिफोर आई गो टू उज्ज्वला, मैंने आपको सबमिट किया 14 करोड़ गैस कनेक्शंस को बढ़ा के माननीय प्रधानमंत्री जी को ने इसको 32 करोड़ तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी शहजाद पुनावाला आणि काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर खर टिका केल्या। जय जय राहुल गांधीचे पाऊल पडला थंय काँग्रेस आणि एनडी युती सोंपल्या अशें तांणी सांगलां। राहुल गांधीची न्याय यात्रा ही काँग्रेसीची अंतिम यात्रा थारल्या अशें पुनावाला हांणी म्हळां। जहां जहां पड़े राहुल गांधी के कदम, वहां तोड़ा कांग्रेस और इंडी अलायंस ने दम। इसीलिए ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की एक तरह से अंतिम यात्रा बन चुकी है। राहुल गांधी गुवाहाटी से स्टार्ट करते हैं, उनके नेता चौपाटी से छोड़ जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे राहुल गांधी आगे आगे बढ़ते गए, यूपी में एक साथी ने छोड़ा, फिर ममता दीदी ने बंगाल में धमकी दे दी छोड़ने की, फिर हमने देखा बिहार में संयोजक छोड़ गए, महाराष्ट्र में बड़े नेता छोड़ गए, केरला में उनको बोल रहे हमें छोड़ दो, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में गले मिलती है वो छोड़ गई। तो मुझे लगता है कि किस प्रकार का अविश्वास है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसका आज एक और परिचायक मिलता है जब सुरेश पचौरी भी उनको छोड़ देते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी में किसी को भी ना विश्वास दिखाई देता है, ना अपना भविष्य नजर आता है। केंद्रीय मंत्री आणि भाजप फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी राहुल गांधी आपलो मतदारसंघ वा राज्य बदलपाक शकना, मात ताची हार निश्चित आसा अशें अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूं हम 400 पार करेंगे। छत्तीसगडातली राजधानी रायपुरांत आयोजित केल्ल्या किसान महासंमेलनात संरक्षण मंत्री आणि भाजपाच्या वरिष्ठ फुडारी राजनाथ सिंग हांणी संबोधित केले। फाटली 5 वर्सां काँग्रेस सरकारान छत्तीसगडाक सोंपोवपाचें काम केलां। राज्याक परत मार्गार हाडपाक मुखेलमंत्री विश्वदेव साही वावुरता अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्र्यांच्या धोरणाक लागून देशातली 25 कोटी जनता दळदीर रेषेचें सांगलें। नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहने भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है बहनों भाइयों। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं, और यकीन दिलाता हूं इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। पणजी दूरदर्शनाच्या खबरां विभागान 5 पदां कंत्राटी पद्दतीन भरपाची आसात। व्हिडिओग्राफर, अँकर कम कॉरेस्पॉन्डंट ग्रेड 3, व्हिडिओ पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टंट, कंटेंट एक्झिक्युटिव्ह, ब्रॉडकास्ट एक्झिक्युटिव्ह अशी 5 पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरतले। 2 वर्सां खातीर हे कंत्राट आसतले। प्रसारभारती.gov.in/pb वेकन्सीज ह्या संकेतथळार अदीक माहिती मेळोवंक शकता। पात्रताय पुराय करपी इत्सुकांनी ह्या पदा खातीर अर्ज करचे अशें पणजी दूरदर्शनाच्या खबरां विभागान कळीत केलां।
धर्मशाळान जाल्ल्या 5व्या आनी निमण्या कस लावपी क्रिकेट मॅचीच्या तिसऱ्या दिसा भारतान आयज इंग्लंडाक 1 डाव आनी 64 धांवड्यांनी हारायले. ह्याच बरोबर 5 मॅचीन ही माळ भारतान 4-1 फरकान जिखली. इंग्लंडाचो दुसरो डाव आयज पुराय गडगडलो आनी सगळो पंगड 195 धांवड्या काडून पविलियनात गेलो. रविचंद्रन अश्विनान 5 गडे वगडावन बाद केले जाल्यार जसप्रीत बुमराह आनी कुलदीप यादवान 2-2 गडे बाद केले. आता पळया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.5 सेल्सियस इतले नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांनी आसामान 17,500 कोटी रुपयाच्या खर्चाच्या उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. काझीरंगा उद्यानात केलो सफारीचो आनंद. विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यावळीन प्रधानमंत्र्यांनी घेतलो वांटो. मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशा खातीर उदरगत प्रकल्पांचे केले उक्तावण. अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्यान समाजातल्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांचे मानले उपकार. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आवारांत कॅन्टीन सुविधे खातीरच्या इमारतीचो बसयलो बुन्यादी फातर. 5वी आणि निमणी कस लावपी क्रिकेट मॅच 1 डाव आणि 64 धांवड्यांनी जिखून भारतान जिखली 5 मॅचींची माळ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.